I am been framed. How they went before, how they came. They don't know about the order. Now order is out on it. Even the PI didn't know. Today when PI was shocked to know this order when I gave this complaint. PI didn't know the order because he's a respondent there. He was not worried to ask anybody, and within 2 minutes he was given, because this cannot be possible. An FIR immediately by him, he going to the police station. Hurry. See, this is a setting done by Pokhare, by Gaurish Malik, and SP is also involved. That is what they are telling us. There was a call from top. Now on SP also my FIRs are there. My police complaint authority is there. He is against, and now he is telling me you should withdraw because that Matka PIL 15 is 1 of 2015 is pending on the same date, and they are not getting haftas. Now everywhere in Old Goa haftas are there. Now how I will file a protest petition. I have said, I have told the Honorable High Court that day that I will file. If this is the state of a person like me, what will happen to a common person? This is the best modus operandi you can do. He will come, hit me, before he will tell PSI and PI, आपण ताका मारून येता, माझे मातशे सगळे रेडी दो, तो थंय वतलो, ताका मेडिकलाक धाडलो पयलो म्हज्या भशेन. म्हज्या पयलो मेडिकलाक ताका धाडलो, तो आपल्या हाताक बिता कितें, हाताक फातर त्याच्या मुदीक लागलेलो पळय, तो हाताक फातर मारताना तो दाखयता. दॅट इंजुरी इज देयर, दॅट शुड बी कनेक्टेड. म्हजी ऑर्डर केन्नाची? 4 मेची. तांची 8 मेक अपलोड केल्या ऑनरेबल हायकोर्टान. दे आर कितले तातून कंप्लेनी एक रजिस्टर करूंक ना PI ह्या दोगांनी, आणि ताजी 2 सेकंडा भितर हाडून ते वयल्यान सांगून रजिस्टर. दिस इज अफेअर ऑफ दीस कॉमन मनशाची कितें उरलास. म्हाका जर इतले हांव एक सगळे जाणा जावन हें जाता जाल्यार कितें उरलां कॉमन. यू सी द रेकॉर्डिंग, कशें त्या आदोगादान म्हजें डिटेलिंग दिलें ताका. तो सांगता हेका विड्रॉ करपा लाय, म्हाका हें करतलो, तो ताका सांगता फोन नंबर घे. यू सी द ऑडियो. पयशे घेवन आयल्लो आमी घेनाकूय हे एक्सटॉर्शन. आमचे कडेन सगळे कडेन CCTVs आहा. तू केला मरे, प्रूफ दे मरे. बरें तू हायकोर्टाक तुका मॅटर केन्ना आसा, तू पार्टी तुका जाला हायकोर्टान 4 मेक 8 मेक कित्याक एक्सटॉर्शन तुजें? कोण येतलो? म्हज्या आयडीक ऑर्डर आसता जाल्यार हांव तुका वतलो, आनी कोण हायकोर्ट इज आनी MICS आसा. यू कॅन सी दॅट. आनी दीस इज अ व्हेरी सिरियस मोडस ऑपरेंडी इज गोईंग ऑन इन गोवा, अँड होम मिनिस्टर शूड सी, चीफ मिनिस्टर शूड सी दॅट दीस थिंग्स वोंट हॅपन. दे कॉन्टॅक्टेड फर्स्ट. सगळ्यांचे मोबायल हाडूंक जाय, तांचे कळटले कोण कोणाक व्हॉट्सॅपार कॉल केल्या ते. दिस इज आमी ते आतां दितले आनी वी आर डुईंग इट. पण सांगता पयलो FIR म्हजेर आनी हाजेर. एणे खंय पयशे मागले, एणे ताका कॉल केला 4 तारखेक, हांव आयलो, हांव फोटो काडले, ताका सांगता ना म्हणून. पळय आय एम सेंडींग यू द हे. आनी हेतून 2 जाणांक ताणें पयलो 2 जाणांक दवरले विटनस, म्हाका मारला आनी ते विटनस हेजेर घालता. पळय सेटिंग पळय. दिस इज द वे इफ इट इज गोईंग ऑन. अशें कशें जातलें? कोण वतले मागीर कोर्टान आनी कोण कितें करतले? हे पुलीस सुद्दां कॉन्स्पिरसी जी आहा पळय, तितून PI आनी तो दुसरो ऑफिसर आहा पळय, ते भितून आसा. तेन्ना कशें जाता? म्हजे पयलीं ताजो FIR पळय मरे. अरे सगळ्या मिडियांक खबर आसा, सगळ्यांनी म्हाका कॉल केले, बाबा हांगा म्हाका मारला तुवें पयले, हांव ताका मारतलो. ऑर्डर म्हज्या 4 तारखेक म्हज्या नांवार जालें, हांव 8 तारखेक मारतलो. म्हजे सगळ्यान ताका क्वॉन्टॅम घेतला हायकोर्टान, ताका एनवायरमेंटल हे दिला हायकोर्टान, पार्टी कर सांगलें हायकोर्टान, हांव 8 तारखेक वचून ताका मारतलो. ते कितें रे? ऑर्डरूच सोंपलो. तांकां ऑर्डरीची खबर नाशिल्लें. दे डिडंट नो अबाउट द ऑर्डर टील एट. आज पर्यंत दिल्या पळय ऑर्डरीन, तितल्या पर्यंत ताका ऑर्डर खबर आनी तांकांय खबर ना दे आर रिस्पॉन्डंट म्हणून. विल ब्रॉट बिफोर द ऑनरेबल हायकोर्ट. आनी ताणें म्हजे आज पर्यंत एक FIR करूंक ना. वेरेज 15 वर्सां 15ची सुद्दां आसा FIR म्हजे, तातूंत एक करूंक ना ताणें आज पर्यंत. आनी तांचो FIR 2 सेकंडां म्हणजे ते सेटिंग करून ताणें FIR केला. आतां ही ऑर्डर पळयली ताणें. एकूच म्हाका सांग पळय, तूं काल तुका एसॉल्ट जालो पळय, तेन्ना तुवें पुलीस कंप्लेंट कॉल केला. 112चेर हांवें कॉल केला, म्हजे कडेन आसा, दिला ताका. हेजे हे पळय बरयला हांगा 112चेर ID करून. मागीर हांव पणजे ज्युरिडिक्शन म्हणून पणजे गेलो. पणजेनी तांणी फोटोग्राफ करून 2 जाणांक धरल्या थंय. ना न्ही, तांचे हाडटले शर्मा बिर्मा, ते धरल्या. पूण म्हाका दिसलें पणजे म्हणून. मागीर वी वेंट टू ओल्ड गोवा. पूण ओल्ड गोवा ताणें म्हजेर कंप्लेंट रजिस्टर करूंक ना. एज पर BNS ताणें ओरली हातान बरोवन घेवंक जाय, करूंक ना. हांव मेडिकलाक धाडला डायरेक्ट. सो तुमी कित्याक लागून गेल्ले? तुमी रिटर्न दिल्ले ताका ना? हांवें ताका सांगलें तूं म्हज्या हातान दुखूंक जाय न्हय, म्हाका मेडिकलाक वतलो आनी हांव जाम जाल्लो. पूण ताका सांगलें बरोवन घे तूं. ताणें बरोवन घेवंक ना. ताणें एज पर 173 ताणें बरोवन घेवंक जाय. म्हाका जायना जाल्यार तशें बरोवन हांवें दिवपाची गरज ना. इट इज FIR. आनी ताणें कॉपी दिवंक जाय. म्हाका तें करूंक ना ताणें. तुमकां डायरेक्ट मेडिकलान धाडलें? म्हाका डायरेक्ट मेडिकलाक धाडलो. वेरेज ताका हें करून ताका सगळें करून मेडिकलाक धाडला. करपाक कोण येयल्लो थंय मेडिकलान? थंय पुलीस येतात. थंय पुलिसांनी 2 जाण आशिल्ले म्हजे बरोबर. दॅट इज नॉट ए. बट FIR म्हजो ताणें बरोवन घेवंक जाय. हांवें ओरली सांगलो. हांवें हे पळय 112चेर हो पळय रजिस्टर आहा म्हजो 36027
25 to 26 आणि हे कितें बरें ताका कॉल केला तेय ताणें दिला बरोवन की बाबा आपल्याक कॉल केलो ताणें आपल्याक सांगला म्हणून रेकॉर्डिंग पळय आयक तूं तेणें म्हाका 4 मे 1 मेक फोन केलोलो काशीनाथाक मातसो सांग आपणाच्या भानगडीन पड नाका हांवें म्हणलें तूं काशीनाथाचो नंबर घे आनी काशीनाथाक तूं सांग हांव काशीनाथाचो फ्रेंड काशीनाथ डिफरंट एंटायटी आय एम डिफरंट 9 मिनटांचें कॉल आहा आनी तेच एसॉल्ट जाता तेन्ना हांव पावता तेन्ना ताका पयला हांव कॉलराक धुल्लोलो थिंगा वचोन फातर घेवन ताका सांगलें हात लावपाचें ना ते झगडी हें करपाक तेणें म्हाजेर एसॉल्ट घाल्ला वयल्यान हांवें कॉमन येयला आमकां आतां तेजे हाताक लागला पळय मोदीक तो फातर घेवन मारतना लागला आमी ताका मारतले आमी थंय आमच्या आयडीक ऑर्डर मरे आमी कित्याक मारतले कोणाक आनी आमी कोर्टांतल्यान ऑर्डर हाडल्या मरे बरें तूं सेटींग पळय मरे पोखरे कडेन आनी हेजे कडेन कितें उरलें रे संवसारांत तुम्ही MLA रुडोल्फाचें नाव घेतलें रुदोल्फान म्हाका धमकी दिल्ली आहा मरे थंय पळय मरे हांव दिता तुका व्हिडिओ आसा मरे तो ना म्हणटा तो ना म्हणटा ते तो व्हिडिओचेर आहा मरे तू पळय हांव धाडटा तुका ताणें तुमच्याच हेजेर व्हिडिओचेर दिला तो आमच्या हितून इंटरफियर करता हे आनी इज क्लोज हे ताणें बरें दिला मरे म्हाका ताणें करचें न्ही म्हणून इंटरफियर वॉट यू सेईंग इन दॅट मॅटर आनी तो शेणला ती मॅटर he had gone to the court सुप्रीम कोर्ट पर्यंत शेणला ते सर टुडे ही कंडेम्ड व्हॉट ऍक्ट इज हॅपन्ड तो यस्टरडे कंडेम करपाक कितें पूण सेटिंगा वयल्यान करता आनी वयल्यान हें करून रजिस्टर आमचेर एफआयआर घेता मरे हे कितें नाका आसलेलें सेटिंग म्हणजे कितें कोणे पयशे खाल्ले पियान खाल्ले पयशे अरे तांकां आय डोंट नो वॉट इज डन बट हे सगळें रेडी करून म्हाका थंय मारला आनी रेडी करून ताका थंय हाडून बसयला हे कितें तुझी कंप्लेन जाऊ ना म्हजी आतां दिली ना रिटर्न करून रजिस्टर केलं रजिस्टर केल्यार म्हाका खबर ना हे तुका सांगता न्ही रे बाबा ती केन्ना तुवें खंयची पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली जाल्यार तुका केन्ना दितात तूं करना ते पूण हे पळय मरे गुंडाची रोखडी केली मरे हायकोर्टान हे आसतना तो रिस्पॉन्डंट अरे यू शूड हॅव सेंड अ मॅटर टू हायकोर्ट टूय रिस्पॉन्डंट तुवें बाकीचे म्हजे एफआयआर करूंक ना कित्याक करूंक ना हे सांग मरे म्हाका तूं 2 मिनटान तूं ताजेर करता आमकां मारता आनी तुका सगळें मिडियाचेर येता आनी तूं ताजेर एफआयआर ताका घेवन ताका आपयता ताका घेता आनी अशें करप कितें उरलें रे समज लॉ कितें उरलो सर रे तुम्ही काल कित्याक गेल्ले थंय अरे ताका हांवें सांगलें सर म्हजो एफआयआर घे हें कर तो म्हणपाक तूं बरोवन हाड आपूण तशें तुजें ओरली घेवपाक शकना हांव म्हणलें कित्याक घेवपाक तूं ओरल घे आनी म्हाका मेडिकलाक धाडटा आनी म्हाका मेडिकलाक धाडलो पूण घेवंक ना म्हजें हे कोणाक खबर तो अशी कॉन्स्पिरसी करतलो म्हणून म्हजेच अगेन्स्ट आय विल ब्रिंग इट टू द ऑनरेबल हायकोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मॅटर हायकोर्ट विल नाव मेक हिम ऑल्सो विल फायल अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑन हिम जेन्ना हायकोर्टान आसा ते करतलो हांव ते ना म्हणना हांव तुका पण हे कितें तूं कॉल आयक कॉल केन्ना एक्स्टॉर्शन अरे तूं प्रत्येकाक अशें करतलो आनी ते रजिस्टर हे केन्नाच रजिस्टर करना मरे कोणाच्या ऑफिस म्हणजे हेजे करूंक ना मरे ताणें आय टू गो तुमकां खबर ना सर तुम्ही सायटीर कित्याक गेल्ले काल तेंचे आमचे ते बाबा इन्स्पेक्शनाचे आनी तो कोण ट्रक घालता म्हणपालो आमी पळोवपाक गेल्ले न्ही सगळे आनी पळोवं नाका म्हाका इवन हायकोर्टान सकाळी वाच तूं ऑर्डर म्हाका हायकोर्टान सांगला पळय म्हणून हेतून पळय ट्रेस पासिंग कितें तरी घातलें ट्रेस पासिंग कितें दॅट इज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पळय हे पळय पात्रांव ही लायन आहा पळय थंय आशिल्लो हांव ही पळय ही लायन ही इतली आसा हांगा भरलेले ही लायन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची प्रॉपर्टी ट्रेसपास कसो जालो ताणें ट्रेसपास केला गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या प्रॉपर्टीन आमी न्हय दॅट इज ब्रॉट बिफोर द ऑनरेबल हायकोर्ट हायकोर्टाच्या ऑर्डरीनुसार तू थंय ऑर्डर आसा म्हणून पळोवपाक गेलो ऑर्डर त्याच दिसा आयली ऑर्डर हांव दाखयतालो तितल्यान म्हाका कोणें सांगलें ट्रक भरता म्हणून थंय हांव पळोवपाक गेलो पण म्हाका दिसता ताज्याच मनशान म्हाका कॉल करून ते कितें तरी सांगला तशें सांगून धाडला ते म्हाका डावट आहा तांचो की म्हाका अशें अशें आनी ताणें मारला हांवें नाका सांगलें मातसो यो रे पळोवया म्हणून थंय आनी एक कोण तरी आशिल्लो आय डोंट वॉन्ट टू हे ताका प्रेसवाल्याक ताणें सांगलें तुका मारतलो तो पळो गोंयच्यान पळो तो हांव तुका ताजें नांव दिना म्हजे कडेन ताजें प्रूफ आहा पण आय डोंट वॉन्ट टू कित्याक तो बरो मनीस म्हणून आय डोंट वॉन्ट टू टेक हिज नेम प्रेस वाला आणि देर वॉज 150 पीपल ऑल्सो हू हॅव गॉट व्हिडिओज आय विल वन ऑफ द व्हिडिओज वी विल शेअर आमी रिक्वेस्ट करता कोण व्हिडिओ काढला जाल्यार ते 150 लोक आशिल्ले म्हाका मारताना 150 लोक गाडयांनी कोणें शेअर करपाचो आमचो आसा अशें सेटींग करून पुलिसांनी करप इज व्हेरी बॅड हांव तांकां स्ट्रेट सांगता यू कॅन अरेस्ट मी आय एम देर एट होम तो म्हाका म्हणटा तुका अरेस्ट कर हांव घरा आमी वी आर रेडी टू आय एम रेडी वी आर सेटिंग आमी बेल सुद्दां घेना पोलीस ऑफिसर सांगता हय म्हाका नाल्यार ते फाटी घे म्हणून आय एम रेडी चल बस केस फाटी काय म्हणतो तुका हय कित्याक फाटी घेवन दोगूय जाण सांगता आमी PI सांगता सर? दोगूय जाण PSI आनी PI ताचो इंटरेस्ट कितें आय डोंट नो ताणें कशें एफआयआर पयलीं केल्यार तूं इतलें तुवें आयकला तरी ही मारता एका मनशाक आनी हो हांगा रजिस्टर करता हे कशें रे बिफोर एंड म्हणजे आमची इमेज उडोवंक काबार करूंक सोदता म्हणजे अरे हे कोण तरी आनी इन्वॉल्व आसा तेतून पात्रांव दिस इज कळटा मरे आनी अशी जर मोडस ऑपरेट तुका पयलो मारप म्हणजे तो सांगून येता थंय पात्रांव हांव मारून येता पयलीं म्हाजी रजिस्टर करप मागीर तेंची हे कितें आनी आमचेर कितें उरलें रे वीच इज गोईंग ऑन फ्रॉम 2018 आनी आमी ऑर्डर केन्ना घेतले 4 मेक घेतल्या हांव 8 मेक तुका कित्याक सांगतलो पयशे दी म्हणून
आणि ऐक ते कन्वर्सेशन सगळें हांवें धाडला तुका एक मेक ताणें केल्या ही ऑर्डर ताका खबर ना कितें ना कोणाक ऑर्डर खबर नाशिल्ली तांकां जॉयन कर पार्टी ताका फक्त आदोगान तूं आयक हे कन्वर्सेशन तुका सगळें कळटलें ताका कोणें आदोगानान ब्रीफ केलो ताका कितें ब्रीफ केलो ता आपुणूच सांगता आगोरान आपूण माती घालतालो आपलें शेत सगळें सांगता आयक आनी त्या आदोगादाचें नांव डिस्क्लोज करता तो केन्ना आदोगाद आयलो आय कॅन टेल यू दॅट आदोगादानूच म्हाका हे पेपर हायकोर्टान दिल्या तो तांचो आदोगाद पिकेनाचो his name is registered here. You can find it registered. See, his name is registered at respondent number 12. Vato. He is Padia Junior. Prayesh Shirodkar. He went there, sat with him, saw the documents. He has disclosed everything. Conspiracy to indirect conspiracy disclose केला ताणी त्या दिसूच आमकां मारतलो म्हणून हें म्हाका खबर नाशिल्लें पूण तांकांय खबर नाशिल्लें ऑर्डर पास जाल्या PI खबर ना PSI खबर ना आका खबर ना ऑर्डर केल्या ही ऑर्डर वाच ही ऑर्डर पयली तुमी ही वाच धाडल्या हांवें तुमकां ही पळय सगळी इन प्लीड हे 22-23 सगळें आनी हांवें पळय काशिनाथ शेट्टी मागीर हांगा बरयला पळय दीस मॉर्निंग पेटिशनर एपियरिंग पर्सन केन्ना 4 तारखेक हांव कोर्टाक वता ऑर्डर घेता आनी तुका मारतलो ओके काशीनाथ बाबू प्री प्लॅन्ड असॉल्ट प्री प्लॅन्ड असॉल्ट विथ द कनायवन्स ऑफ पुलीस बरोवन घे आणि हेतून पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा ताणें म्हजेर डायरेक्ट सांगला हेतून ताणें हांगा आमच्या हेतून इंटरफियर जावपाचें ना तुमीच आहा ते तुका जाय जाल्यार वॉर घे पळय आयकतलो तुमी हेजेर आहा ताणें बरयला MLAन म्हाका सांगला हांवें इंटरफियर जावपाचें ना म्हणून हें चलना तूं हांव धाडटा तुमकां गणेश विसर्जनाच्या हेतून ताणें सांगला आय हॅव नॉट टू इंटरफियर विथ हे म्हणून म्हजें नांव काडून आनी दॅट आय एम प्रोड्युसींग टू द हायकोर्ट ऑल्सो ही लेट हिम फायल एफिडेविट हें न्हय हांव रॉंग जाल्यार ताणें फायल करपाचें न्हय म्हजें नांव काडूंक ना आनी अशें सांगूं ना जाल्यार आपूण अशें करता म्हणून इट्स 1 PI तूं म्हाका अरेस्ट कर तें म्हाका म्हणटा तुजें नांव उडय रे बाबा नांव आमी कोणा कडल्यान 4 आनी घेवंक ना कित्याक उडयतलो हायकोर्ट नोज इट वील ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द हायकोर्ट सच एन होम मिनिस्टर शूड नोट दिस थिंग्स कशें सेटिंगां चल्ल्या ती पयलेच कशें सेट जाता पयलेच कशें हाडून बसयता कोणी सेट केले म्हणटा तुवें ते सगळी कॉन्स्पिरसी न्ही पात्रांव ते कोणें न्ही ताणें सेट केला वचून तांचे बरोबर बसून पयलीं अरे कसो आमचो जायना ताजो कसो जाता रे तुजे ओरली सुद्दां दिल्यार FIR शूड बी रजिस्टर्ड बरयलेलें हांव 173 आनी सगळ्यांक कळटा आनी ताजो तुका कळ्ळें तरी ताजो FIR जाला म्हणून आतां हांवें सांगचें पडटा म्हजेर FIR जाला म्हणून हांव सांगता मरे म्हजेर FIR जाला म्हणून आनी फॉल्स FIR दॅट आय एम टेकिंग द केस सांगता तुका हांव that we will bring everything to the notice. Will you also request court to prove his involvement, PI's involvement? What? We are filing a case against them, all of them, conspiracy. I special case file karta mare. Including the PI. Everyone कोण involved आहात तितल्यांचे. We will not leave and we will ask for CBI inquiry now. अशा जाता आल्या. Not this inquiry. Police सर सगळे एकठांय जावन आमकांच करपा लागले कितें म्हणलें? We will ask for CBI inquiry. आमचेर हो हल्लो जायत काशीनाथ शेट्टीचेर जाल्यार दुसरो मनीस कितें करतलो कोण प्रोटेक्ट करूंक वयतलो म्हणजे हांकां भियोन आमी घरा रावपाचें हांकां म्हणजे हेंचे पांयचें पांय सगळें आमी ओगी रावता म्हणजे आमकोडे आहा न्हू करपाक जाता न्हू आमी आमचे हितून रावता लिमिटान रावता आमी तुजे वोटर आसत हांव तांकां काय म्हणना वोटर यू हॅव टू पण असले हितून सेटिंग करून सगळे आमकांच घालप हें कितें फूल सेटिंग मरे आमकां हें करपाक कशें जाता अरे आमचे FIR जायना ओवरऑल 173 इज क्लियर पळय तूं वाच की हांव आयलो आनी तुका सांगल्यार तुवें FIR घेवंक जाय आमचे घेना आनी तांचे गुंडाचे घेता ओके सर थँक्यू हांव तें रिकॉर्डिंग आहा न्हू तें एका हनुमंताक धाडटा हनुमंत शेअर करुया ते रिकॉर्डिंग